नमस्कार, येवकार विश्वनाथ नेने प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। बाबरी विध्वंसपूर्व नियोजित कारस्थाननी उपद्रवी घटकांचे उत्स्फूर्त कर्म आरोपी ठोस पुरावे ना अडवाणी उमा मुरली धरून 32 निर्दोष 28 वर्षांनी ऐतिहासिक निकाल। मायनिंगाचे दुसरे रिन्युअलाचो गोंयाक फायदो मिळूना। दिल्ली भेटेत प्रधानमंत्र्याच्या कानार घाला। खण मंत्र्याकूय मेळ्ळा। 15 भितर अधिकारी राजकीय पावण्यार बसका। मुख्यमंत्र्याक पॉझिटिव्ह आशा। IIT आड आंदोलनातल्या दोगांक राती उसरां उखल्ले। दुसऱ्या दिसा जामिनार सोडले। मेळावलेचो शेकड्यांनी जमाव पुलीस स्टेशनार। सगळ्यांक भितर वडयात। लोक तेमाक। म्हापशा खोल्ले फ्लॅटातलो मटक्याचो अड्डो एक्सपोज। तिगांक केशी सयत धरले। जामिनार सुटले। केशीची पाळमुळा खंय राजकारणे मेरेन पोलिसांनी उस्तून केली सुरू। आणि आत्मनिर्भर भारताचे फाटभुंयेर गोंय सरकार 1 ऑक्टोबराक लॉन्च करता स्वयंपूर्ण गोंय। स्वयंपूर्ण गांवां खातीर वर्सभर वावुरपाचो पंचायती सरकारी यंत्रणेक ग्राउंड झिरो प्लान। राम मंदिरावेले बाबरी मशिदीचो ढाचो मोडपाचे केशीचो 28 वर्सांनी ऐतिहासिक निकाल। अडवाणी उमा जोशी धरून 32 आरोपींक ठोस पुरावे ना म्हूण CBI कोर्टान निर्दोष सोडले। मशिदीचो विध्वंसपूर्व नियोजित कारस्थान न्ही, काय समाजघातक घटकांनी उत्स्फूर्त केल्ले ते कर्म म्हूण कोर्टाचे निरीक्षण। हे केशीतले 48 आरोपींतले 17 जाण फाटल्या 28 वर्सांत सोंपले, उरिल्ले निर्दोष। अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागर थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। सर, साजिशों पर क्या कहा? साजिश के विषय में ये स्पष्ट कर दिया है न्यायालय ने कि रामलला की मूर्तियां वहीं रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में, और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता। और वो मूर्तियां अचानक, ये CBI का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो 2 कारणों से गिरा सकते हैं। या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन से तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया कि LIU की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावना है, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो LIU की रिपोर्ट, IG AK सरन का स्टेटमेंट, वो ये बताता है कि IB और ये LIU इस प्रकार की रिपोर्ट थी कि कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। मायनिंगाचे दुसरे रिन्युअलाचो फायदो गोंयांक मेळूना। 2007 तेन्नाच्या सरकारान लीज रिन्यू करून दिल्ले जाल्यार आज ही परिस्थिती उपरासची नाशिल्ली म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो।
मुख्यमंत्र्यान दिल्ली वचून प्रधानमंत्र्याच्या कानार ही गजाल घाल्या। तो मायन्स मंत्री प्रल्हाद जोशीकूय मेळ्ळो। प्रधानमंत्र्याच्या सुचोवणे प्रमाण फुडले 15शीत हो विशय तडीक लावंक अधिकारी आनी राजकीय पावण्यार 2 बसका घेवपाचें खंय थारलां। आणि विशेष करून मायनिंग या महत्त्वाच्या विषयाचे त्यांच्याकडे डिस्कशनाक गेलो, तांच्यांनी ऐकून घेतलं सगळे व्यवस्थितरित्या आणि त्याचबरोबर तांच्यांनी हो विषय जाता तितके बेगीन सोडोवपा खातीर मायन्स मिनिस्टर आणि होम मिनिस्टर म्हणजे हांच्याय कडेन हो विशय परत एकदा म्हणून एक 8-10 दिसां भितर परत एकदा हाजे रिव्ह्यू मिटींग घेवपाचो तांच्यांनी इच्छा व्यक्त केल्या आणि त्याचबरोबर परत मायन्स मिनिस्टर जोशीजी हांकांय हांव आयजूच मेळ्ळो, मायन्स मिनिस्टर तेचो सेक्रेटरी आनी तांकां पुराय डिटेल्स म्हणजे कशा पद्दतीन सुप्रीम कोर्टान आमी अडकल्या, कशा पद्दतीन हांगासर आत्तां स्टक जाला आनी आमकां मायन्स सुरू जावप हें कितलें गरजेचें आसा हें हांवें तांकां पटोवन दिलां। जोशीजींक हो विशय मायन्स मिनिस्टर हांकां पटलेलो आसा। तांच्यांनी 10 तारखे पर्यंत परत हेजेर एकदा तांच्या ऑफिसान तिथे कन्सर्न ऑफिसर्स आमचे रिगार्डिंग द ऑफिसर्स फ्रॉम द स्टेट विल गो देअर विल डिस्कस ऑन दीस इशू। डेफिनेटली आमी खंय तरी एक कन्सेन्ससचेर पावतले जेणे करून जाता तितके बेगीन मायनिंग सुरू जावचें ह्या विशयाचेर लेजिस्लेटिव्ह ऑप्शन्स बी तुम्ही अमेंडमेंट आमी वेगवेगळ्या ऑप्शनाचो विचार करता, आत्तां सांगप खूब बेगीन जातलें। आनी सुप्रीम कोर्टांतल्यान गेले कितलेशेच दीस आमकां हेजेर सोल्युशन मेळना, तारखेचेर तारीख मेळत आसा, विशय फुडें वचत आसा। तेंच्याय लक्षांत आयलें की 2007 जर देन गव्हर्मेंट जर रिन्यूवल दिल्लें आमकां जाल्यार आयची स्थिती क्रिएट जावची नासली, कारण गोंय हें एकमेव राज्य आसा जाका सेकंड रिन्यूवलाचो बेनिफीट मेळूंक ना, 50 वर्सांचो बेनिफीट मेळूंक ना। पुराय देशान सगळ्या राज्यांक सेकंड रिन्यूवलाचो बेनिफीट मेळ्ळो बिकॉज ऑफ देन गव्हर्मेंट जे तेन्नाचें सरकार आसलें तांच्यांनी जर 2007 ह्यो मायनी रिन्यू केल्ल्यो, सुप्रीम कोर्ट आसूं किंवा सगळें कितें आसूं जाल्यार ह्यो मायनी बंद उरच्यो नासल्यो, ह्यो मायनी परत सरकाराच्याच हातांत उरताल्यो त्यो चालू करपाच्यो। तेन्नाच्या सरकाराची चूक आमी आतां भोगता हें तांकां एक्सप्लेन केलें आनी त्या खातीर आमकां सेकंड रिन्यूवलूय मेळोंक ना। त्या खातीर 87 कन्सिडर्ड करून जरी 40 वर्सां आसत जाल्यार 2027 पर्यंत हे सगळ्यो वेगवेगळ्यो गजाली लेजिस्लेटिव्हांतल्यान एबॉलिशन एक्ट कशा पद्दतीन तांच्यांनी आयकून घेतल्या उपरांत 2 गजाली पॉझिटिव्हली सांगल्यो। एक ऑफिसर लेवलचेर मिटींग ही बेगिनात बेगीन 10 तारखेच्या पयलीं मायन्स सेक्रेटरी आनी बाकीच्या सगळ्यांक ऑर्गनायज करूंक लायता, तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडून दिया म्हणूनय सांगलें। आनी एक 15 तारखेच्या पयलीं परत एकदा पॉलिटिकल लेवलाचेर मिटींग ह्यो दोनूय लेवल घेवन आमकां कशा पद्दतीन सोल्युशन काडपाक शक्य आसा हाजेर पळोवया म्हूण सांगलें। आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा की पॉझिटिव्ह रित्या ज्या अर्थी तांच्यांनी हो विशय घेतला नक्की तेजो विशयाचो सुटावो जातलो। सगळ्यांत पयल्यात पयलीं कोविडाची सगळी स्थिती तांकां समजून सांगली की कोविडाचे एट प्रेझेंट कशा पद्दतीन आमी कोविड टेस्टिंग पासून मॅनेजमेंट करता तें तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें। दुसरी गजाल आत्मनिर्भर भारत हाज्या अंतर्गत तांच्यांनी दिल्ली पॅकेज आमी कशा पद्दतीन सगळ्या लोकां पर्यंत पावयता, ताचो बेनिफीट गोंयांक कशा पद्दतीन जाला हें तांकां एक्सप्लेन केलें। ताज्या उपरांत आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट जो आमी फाल्यां लॉन्च करता तो आमी कशे सगळ्या ग्रामपंचायतीत काम करतले हें तांकां एक्सप्लेन केलें। IITची जमीन मापपाच्या कामात आडखळ हाडटा म्हणून राती अटक केल्ल्या दोगांक ब्रेस्तारा जामिनार सोडले। वाळपय काँग्रेसीचो अध्यक्ष दशरथ मांद्रेकार आनी आपाचो पदाधिकारी विश्वेश प्रभूक राती पुलिसांनी उखल्ले। अटक करता जाल्यार सगळ्या गांवांक करात म्हणून मेळावलेचो शेकड्यांनी लोक पुलीस स्टेशनार जमलो। मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक सगळे पर्याय दिल्या, विरोध जावंक जायना। बाय चान्स फाल्यां सकाळी तेंच्यांनी एकट्या कोणाक सुद्दां आमकां अरेस्ट करीत आमच्या लोकांक आमी सगळीं लोक हांगा येतलीं आनी फाल्यां सकाळी नोटीस सुद्दां येयले पोलीस स्टेशना वयल्यान जाल्यार आमी पळय एकट्या लोकांक चौगा हांगा पोलिसांनी आपयता आमी 4 जाणां येवचीं ना हांगासर सगळे अख्खे मेलावीचे लोक येतले। आयज हांगा थोडेच लोक आसात, फाल्यां सकाळी हेच्यान डबल लोक हांगा येतले। जाल्यार आमकां सगळ्यांक वरां आमी काय सांगलेले की आमचो लिडर कोण ना, सगळे आमचे गांवचो मनीस लिडर आसा हितूर, कोणूच भायलो लिडर असो आमी करूना, सगळे लिडर एकट्याक व्हरतले सगळ्यांकूच गांव व्हरा, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना। आसा आनी हे जे आसा ते आमी नक्की घालतले PIA कोर्टान घालतले आनी लोकांच्या फाटल्यान रावतले हेजें हांव तुमकां आश्वासन दिता। वास्तवीक
जेन्ना ह्या सरकार जो इतको आज ह्या शेळ मेळावलीच्या लोकांक जे IIT नाका म्हणून जेंकां जे लोक विरोध करता ते खरें म्हणल्यार हो सरकारान आनी खास करून ह्या लोकल आमदार विश्वजीत राणेन इतकी ताकद आपल्याच सरकारा विरुद्ध म्हादय वाचोवपा खातीर हांगा वापरपाक जाय आशिल्ली पूण ते म्हादय इतकी दुर्लक्ष केल्या आनी जे लोकांक हांगा ज्यो खरे लोकांक जे हांगा गोश्टी जाय ज्यो गरजेच्यो आसा त्यो पयलीं हांगा वास्तवीक ज्यो बेजीक नेसेसिटी ज्यो आसा त्यो हांगा दिवपाची गरज आशिल्ली डायरेक्ट जसो काय हांवें क्रायम केला व्हडलो मर्डर केला असो पद्दतीन म्हाका वांगडूंक मेळ्ळी हांगासर म्हाका डायरेक्ट लोकबान घातलो आनी एक अशें जे हाताचे ठशे घेता प्लस बोर्ड घेवन फोटो मारले हे एका जो कोण क्रायम करता तेका सुद्दां इतली वायट वागणूक मेळना तितकी म्हाका वायट वागणूक मेळिल्ली आनी सक्रियपणे आंदोलनां आसतले ही क्रांतीची ज्योत आसा आनी ही क्रांतीची मशाल पेटलेली आसा आनी ती कोणाक पेटत ते सांगपा येवपाचें ना म्हणून म्हणटा ही IIT आमची जावची ना तुम्ही कितली आमच्या लोकांक भितर उडया पूण आमी कॅर करचे ना म्हणून हांव म्हणटा की IIT नाका म्हणजे नाका आनी आमी सदांच लोकां बरोबर आसतले आनी आमचो जो आमदार आसा विश्वजीत राणे आनी जो आमचो मुख्यमंत्री आसा प्रमोद सावंत हांकां हांव सांगता की तूं म्हाका कितले फावटी उडया भितर पूण हांव ह्या लोकां बरोबर आसतलो म्हाजे मडे पडले आतां पूण मडे पडले आसतले हांव आमच्या लोकांक आसतलो आनी ह्या मेळावली वासियांक आसतलो तांकां परत परत निवडून हाडटा हेजो ताणें गैरफायदो घेवपाचो प्रयत्न केलो आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर IIT हो प्रोजेक्ट विदाउट ग्रामसभा लोकांच्या माथ्यार मारपाचे प्रयत्न जाले लाखांनी झाडां तेच्या बरोबर लोकांची जमनी हडपपाचें एक षडयंत्र गेले सगळी ऑप्शन दिल्ली आसा हाज्या व्यतिरिक्त आनी खंयचोच मुख्यमंत्री तांकां अशा पद्दतीन इतकी व्हडली ऑप्शन दिवपाक शकना दिसता इट इज अ प्रायड प्रोजेक्ट फॉर द स्टेट ऑल्सो त्या खातीर त्याय लोकांनी सहकार्य करचें आनी तो प्रोजेक्ट राज्यान जावचो म्हापशां खोल्ल्या एका फ्लॅटात चलपी मटक्याचो अड्डो क्रायम ब्रांचीन एक्सपोज केलो अड्डो अशोक नायक चलयता म्हणून मुळावे चौकशेत कळ्ळां क्रायम ब्रांचीन रेड मारली तेन्ना विपुल नेरुलकार सुनील चव्हाण आनी आदाव डिसूज तीग जाण 49,000 कॅशी सयत मेळ्ळे तिगूय जामिनार भायर सुत्रां म्हणटात केशीची पाळामुळा खंय राजकारण्या मेरेन पुलीस उस्तितात आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया सांग्यार नेत्रावळीच्या लोकांच्या अभयारण्यातल्यो जमीन कडे काडपाक खासा रेव्हेन्यू कोर्ट नेमला नेत्रावळी हायस्कुलाच्या हॉलात सप्तकांतल्यान 2 दीस हे कोर्ट चलतले लोकांक थंयचे थंय फॉर्मलादी करप सोप्यो जावच्यो म्हणून आमदार प्रसाद गांवकारान थळाव्या रेव्हेन्यू कोर्टाचो प्लान सांगलो उक्तावणाक मंत्री निलेश काब्राल पावलो आज स्पेशल कोर्ट हे वाठारांत चालू केला कोर्ट चालू करपाचें कारण एक की इतली वर्सां हे लोकांक त्रास जाताले ते खंय तरी डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराच्या अंडर हे काबार जावपाक जाय म्हणजे आता हे कोर्ट एवरी वीक 2दा बसतलो आणि त्यांचे डॉक्युमेंटेशन दिवन जी वायल्ड लायफ डिमार्केशन करपाक जाय आउटसायड वायल्ड लायफ तो मालका हाक अंडर वायल्ड लायफ एक्टूच तो स्थापन केल्लो आसा इतले वर्सां कोणें करूं ना तो आमी आतां करून घेतलो आयज आमी नेत्रावळी स्कुलाचो जो हॉल आसा तातूंत भितर परमिशन्स घेवन जे नेत्रावळी गांवांतले वायल्ड लायफ एरिया भितर जे केसी आसा जे केसी सॉल्व करपा खातीर कोर्ट आयज मॅटर आमी केल्ले कडेन आसा गेल्ली जवळ जवळ 8 म्हयने पयलो जावपाचो आशिल्लो पण कोरोनाच्या दिसान तो जावपाक पावलो ना परमिशन ऑलरेडी पयलीं घेतिल्लें पण आतां तो आमी खंय तरी स्टार्ट करता जशें आमचे काब्राल सरान सांगलें किंवा बाकीचे सगळे आमचे डेप्युटी कलेक्टर आमचे RFO हे सगळे मेळून एक कंबायन टीम जावन ह्या लोकांचो कितें इश्यू आसा तो इश्यू सॉल्व करपा खातीर केसीस सॉल्व करून वायल्ड लायफ जी बाउंड्री आसा ती डिमार्केट करून आमकां कितें तरी काडपाक मेळटलें सादारण 4 ते 5 म्हयने तरी जातलें अशें आमी एक केल्ले कडेन आसा सो ह्या केसीक आयच्यान हांगा स्टार्ट जाल्ले कडेन आसा लोकांक लागून कित्याक मॅक्सिमम सांग्यार ह्यो केसी घेवपाक मेळटल्यो पूण मॅक्सिमम लोकांक हांगा हाडून कित्याक जाग्यार त्यो केसी सॉल्व जावप हें खूब म्हत्वाचें म्हणून खास करून ह्याच पंचायतीक आमी हें केल्ले कडेन ह्या केसी केल्ले कडेन आसा आठवड्याक आमी ठरयल्ले प्रमाणे 2 दीस करपाक केले चड मंगळार आनी शुक्रार अजून पर्यंत कन्फर्म केलें ना पूण मंगळार आनी शुक्रार करतले सांजचे माहित्याचे दिसाक सादारण एक एरियांगाक एक 40 केसीस सुमार घेवपाचो विचार केल्लो कितले केसी आसतली ह्यो टोटल 412 सुमार केसीस आज पर्यंत आसा फार्सीच्यो केसी आसा ह्यो वायल्ड लायफाच्यो आनी त्याच बरोबर फॉरेस्टाच्यो केसी आसा म्हणजे फार्सीच्यो तातूंतले ऑलरेडी 1222 350 केसी ऑलरेडी क्लियर केल्ले कडेन आसा उरलेले ते आतां शॉर्ट टायमा भितर जातले परवरे रस्त्याक कुशीक प्रायव्हेट गाडयो घेवन सामान विकतल्यांक RTOच्यो कारणां दाखय नोटीशी तांचे आड खंय बाजारात बसतल्याक लोकांच्यो कागाळी आयिल्ल्यान गोवा कॅनान RTO कागाळ केल्ली परवरे प्रायव्हेट गाडयो घेवन धंदो करपी सरपंच झेडपींक घेवन RTO ऑफिसांत पावले आमदार म्हणटा वगीच एक्शन घेतल्यान वगी रावचे ना
ते गाडयेन म्हणजे कितें ते गाडयेन घेवन येता म्हटल्यार ते गाडयेनी ते बिझनस करिना, ते सकयल आपल्याचे पाटलो काडून सकयल वेविंग मशीन दिवन ते बिझनस करतात. कोण खंयच्या मनशांनी कंप्लेंट केला तो मनीस मातसो येवचो फुडें प्लीज. तुम्ही कोण हू इज द पर्सन कंप्लेंटिंग, प्लीज कम फॉरवर्ड. वी वॉन्ट टू नो व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम. प्रकरण RTO मेरेन व्हरपी गोवा कॅन. So we have requested Director of Transport, in case they have not given such permission, then those vehicles should not be permitted because it is creating conflict. कोण स्थानिक सोपो फारीक करता आणि बाजारान बसतात, particularly म्हापसा मारगांव markets, we have got complaints also from the consumers. So that is the issue which we have taken up to Transport Department. Okay. Very specific. आमदार खवटे म्हणटा गोंयभर कितें जालें तरी एक्शन परवरेच. क्रिएटेड हायवेर गेलो जाल्यार ट्रॅफिक वता, भितर गेलो जाल्यार RTO. अरे परवरी भितरल्या रस्त्यार RTO पावता, हायवेर तरी समजूंक शकता. सो यू हॅव कमिंग बाय मॅपिंग एरियाज एंड द NGO आय एज्युम हॅज पुट इट फॉर होल ओव्हर गोवा. गोंयचे कितेंय काडलें तुमी परवरी येतले, येयात, मोस्ट वेलकम. बेकायदेशीर आसात एक्शन घेयात. कायदेशीर जे लोक पोटान करतात, जे पंचायतीची NOC दिल्ली आसा अँड आर डुईंग इट विदिन द लिमिट्स ऑफ what they are permitted, ताजेर तुम्ही समज हात घालून वतले, वी विल नॉट कीप क्वाइट. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. आत्मनिर्भर भारताचे फाटभुंयेर गोंय सरकार ब्रेस्तारा 1 ऑक्टोबराक स्वयंपूर्ण गोंय लॉन्च करता. 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती सावन गांवागांवांनी मोहीम सुरू. सगळ्या पंचायत वाठारांनी स्वयंपूर्ण गोंया खातीर सरकारी यंत्रणा वर्सभर ग्राउंड झिरो वावुरतली. गांव पावण्यार स्वयंपूर्ण गोंया खातीर उपक्रम. ब्रेस्तारा पंचायतीक मुख्यमंत्री ऑनलायन संबोधीत करून प्लान लॉन्च करतलो. उच्च शिक्षण संचालनालया सकयल 25 कॉलेजी आनी जिपाडान मेळून स्वयंपूर्ण गांव आनी संपन्न गोंय हो पंचायती खातीर इकॉनॉमिक रिवायवल प्लान तयार केल्लो. आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत स्वयंपूर्ण गोवा जो आमी 2 ऑक्टोबरांतल्यान प्रोजेक्ट फूल फ्लेज पुराय गोंयांत सुरू करता. ह्या प्रोजेक्टाची ऑलरेडी पयलो म्हणजे जो बेजीक सर्वे करप हो पार्ट कंप्लीट जाला, तेजो ट्रेनिंग पार्ट आमच्या वेगवेगळ्या ऑफिसर्सांक सुरू आसा. इन शॉर्ट सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स हे लोकांक सेवा दिवपा खातीर गांवांनी वयतले. 2 तारखेच्यान पुराय वर्सभर ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार काम करतले. गांवचो लोक तांची स्कील स्वयं संसाधनां मतींत धरून खंयचे बारीक मोठे उद्योग धंदे सुरू करून गांव आत्मनिर्भर करूं येता ते विशीं ही मोहीम. 1 ऑक्टोबराक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वयंपूर्ण गोंयचे ऑनलायन उक्तावणाक सगळ्या पंचायतींक हे मोहिमे विशीं सविस्तर म्हायती दितलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इंटरस्टेट पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट मळार गोंयचे मोठे फामाद नांव पावलो ट्रॅव्हल्साचो संस्थापक मारियो पेरेर 58 वर्सांचेर गेलो. बुधवारा म्हापशां निमाणे संस्कार जाले. ताकाय कोविड बादलो. कांय दीस जाले GMCत एडमीट आशिल्लो. पावलो बसींनी बांबोळे सावन म्हापशां रॅली पात्रांवांग आरगांव ओपली. हजारांनी लोकांचे पोट चलोवपी पावलो ट्रॅव्हल्साचो मारियो गेलो. अंदूच्या बायोडायव्हर्सिटी पुरस्कार जैतिवंतांची नावां पर्यावरण मंत्री काब्रालान जाहीर केली. वेगवेगळ्यो संस्था आनी वैयक्तीक पावण्यार हे पुरस्कार दितात. मुरगांव पालिकेन शारांतले 3 प्रकल्प उबारपा खातीर आपलो 23 कोटींचो फंड सुडाक दिलो. ते वटेन फोंड्या पालिकेन मोगो आड BJPच्या राजकारणाक रंग. अनलॉक 4 गोंयभरच्यो एक खबरो. 2 ऑक्टोबराक गोंयचे बायोडायव्हर्सिटी पुरस्कार भेटयतले. की नॉर्थ गोवा विनर
जे आसा आगरवाडो चोपडे हे बायोडायवर्सिटी कमिटी ती तशीच साऊथ गोवा श्रिस्टल तेणीय बरें काम केल्लें हेंचे भशेन तशेंच बाकीचे मागीर एप्रिसिएशन अंजुना कावसिया तशेंच चोडन मॉडेल हांकां एप्रिसिएशन अवॉर्ड दिल्ले आसा नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा कुर्ती खांडेपर आनी चिकाली हांकां बरें काम करतना एप्रिसिएशन दिल्लें आसा तशें इंडिविज्युअल कॅटेगरीन नॉर्थ गोवा आमचो सूर्यकांत शंकर गांवकर हाका फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें आसा आनी साऊथ गोवा फर्स्ट प्रायज आमी जानू गुरको गांवकर हो एक वैद अशें म्हणटा आमी म्हणजे ही इज अ ट्रेडिशनल वैद. मुरगांव पालिकेच्या बिल्डिंगेचे रिनोव्हेशन नुस्त्याचे मार्केट आणि बायणाच्या पॉवर हाऊस प्रकल्पा खातीर पालिकेन 23 कोटीचो फंड जी सोडाक दिलो. आमी ऑलरेडी 23 क्रोड्स आमच्या जी सोडाक ट्रान्सफर केलेले आसा. ही बरी गजाल आहा की खंय तरी डेव्हलपमेंट जाता. तशेंच म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग हेकाय आमी ट्रान्सफर जाल्लेले आहा. तसोच आमचो बायणा प्रोजेक्ट पॉवर हाऊस हे तिनूय प्रोजेक्ट खंय तरी वास्कोन बेगीनचे बेगीन काम स्टार्ट जातलें. म्हाका दिसता ऑक्टोबर 15 म्हटल्यार काम स्टार्ट जावपाक जाय म्युनिसिपल आमचे हेजें फिश मार्केटाचें. प्रोजेक्ट सँक्शन बाय द गव्हर्नमेंट. सो आय एम हॅपी दॅट म्युनिसिपालिटीन पयशे ट्रान्सफर केले जी सोडा. फोंड्या पालिकेत बीजेपी आड मगो राजकारणाक रंग. बीजेपी खंय आमदार नगरसेवक विकते घेवकूच गेली. आणि यतीशान वोट करना आसतना आमी हे वायस चेअरपर्सनचे इलेक्शन जिखिल्ले. आता दुसरी गोष्ट जे विनय बाब तेंडुलकर सांगता की ते 9चे 10 करतले 10चे 11 करतले. हांव तांकां सांगूंक सोदता तुमी 10 करा या 14 करा ताजेर आमकां दुख्ख ना. तुमकां संवय जाल्ली आसा की मोगोन कॅन्डिडेट जिखोवन हाडप आनी बीजेपीन ते विकते घेवप. कित्याक बीजेपी आपले स्वता बळाचेर जिखोवपाक तांकां त्रास जाता म्हणून तांकां काँग्रेसचे विकते घेवचे पडटा एमजीचे विकते घेवचे पडटा. पण एक याद धरा कार्यकर्त्यांक कोण विकतो घेवंक शकना आनी मोगो पक्षा कडेन बऱ्याचे बरे कार्यकर्ते आयिल्ले आसात. बऱ्याचे बरे कार्यकर्ते जॉईन जाल्यात. हांव त्याच प्रमाणे विनय बाब तेंडुलकराक एक गजाल सांगूंक सोदता की पाकिस्तानच्या प्लेयरांक जे हाडून तुमी क्रिकेट खेळयल्या ताजेर बरी इन्क्वायरी जावची. कित्याक जशे तुमी आमदार विकते घेताले तशे तुमी पाकिस्तानचे प्लेयर विकते घेवपाक लागले आनी तांकां व्हरून कॅनडा तुमी लीक करपाक लागले. हो पयसो खंयचो. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसाईट. 4 चौकात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.